सिद्धी नाईक खून प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या हाताक कांयच लागूंक ना देखून तपास बंद करपाविशीं तांणी उच्च न्यायालयात अहवाल सादर केला। दुसरे वटेन पुलीस आनी आतां क्रायम ब्रांचीच्या अहवालाचेर बेजारिल्ल्या सिद्धीच्या बापायन कळंगूट पुलिशेचेरूच बोट दाखयला। क्रायम ब्रांचीन उच्च न्यायालयात सादर केल्लो अहवाल हो चुकीचो आसा असो आरोप सिद्धीच्या बापायन केला। तशेंच जे पुरावे आशिल्ले ते नष्ट करून ह्या खुनाच्या आरोप्याक वाटावपा खातीर केल्ले हे कारस्थान आशिल्ल्याचेंय तो सांगता। जाल्यार समाज वावुरपी तारा केरकारान ही केस सीबीआय कडेन दिवपाची मागणी केल्या। हांव आतां अशें म्हणटा की कळंगूट पुलिसांनी ते चेडवाक मारलो, डायरेक्ट सांगता। कळंगूट पुलीस सगळे जागा भेटी आहा म्हणून ते जोरात दिनात सापडून तेज्याशा कळंगूट बिचार चेडू पडटा जाल्यार ते कशें केला कितें केला कोणी हाडून उडयला हे तांकां मेळना जाल्यार म्हाका तूं सांग। कप्प्या सकयल जाल्यार ते बेजान आसा, उक्त्या जाग्यार पडलेले आहा आनी आजची रात खंय गेले ताची कोणी तरी हाडून मारून ताका उडयला। तूं कितें म्हणटा हेचेर? पळय 1 नंबर 14 जेणे आरमारीन दवरल्या पळय फायल व्हरान तेचे चेडू वचांक ना, म्हाजे चेडू गेला ताका सांगपाक काय न्हू, तेणी जाल्याच्या वर करूंक ना। हे इन्क्वायरी जावपाक जाय। आमी पयलीं क्रायमान दी म्हटलेले, आतां आमी मागता की तेतून सीबीआय इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी वचूंक जाय दिल्ली केस आनी हेजेर कसून चौकशी जावपाक जाय। नायकाची जी केस आसा पुलीस डिपार्टमेंटान ताका FIR केल्या उपरांत तिका कोर्टान व्हरोन ती बंद केल्या केस, म्हणजे कांयच एविडन्स ना अशें म्हणून ती केस क्लोज केला। म्हाका एकूच विचारीन दिसता की जेन्ना तुमी कळंगूट पुलीस स्टेशनार कांय ताका हें जावंक ना आनी इतलो बोवाळ मारलो, सिद्धी नायकाच्या बापायन सांगलें की क्रायमान तुमी धाडा आनी 7 म्हयन्या उपरांत तुमी क्रायमान धाडल्या उपरांत थंय DYSP जो राजूराव देसाय आसा त्याने ह्या केसीचेर कांयच इन्क्वायरी करूंक ना अशें म्हाका दिसूंक लागला आनी ताका लागून एविडन्स ना म्हणून क्लोज करता। अरे एखादे चेडू भुरगे ते सामके 19 वर्साचे आनी ते घरांसून ना जाता म्हणजे कामाक वयता थंयसून मिसींग जाता ते तेन्ना तुमी त्या हेची कशी चौकशी करूंक जाय आसली। बॉडी सकाळी पयली तेची जेन्ना बॉडी मेळ्ळी दुसरे दिसा बापायक सांगिनासतना ती बॉडी उखल्ली। कोणाची बॉडी म्हणून उखल्ली तुमी? ती बॉडी कोणाची म्हणून उखल्ली? थंय तुमी एविडन्स कितें आसा तो तुमी नश्ट केलो असो आमकां दिसता। स्टार्टिंग पासून तुमी एविडन्स कितें आसा पळय तो तुमी काबार करीत गेले, म्हणजे हेच्या फाटल्यान सिद्धी नायकाच्या फाटल्यान कोण तरी व्हडलो मनीस आसा का कितें का पॉलिटिक्साचो कोण आसा म्हणून तुमी हे सगळे काबार केला?